काणी जैनाबी, रोजमेरी आनी माया बार. बरयणार वल्ली कॉड्रस. सादर करता क्रिस्टोफर डिसोजा. माया बाराचेर मुन्सिपाल्टीची नम्यारलेली धाड काल असली. देखून हर्षेंच्या की 1.5 वर पयलेंच फ्लॅटाक आयल्यारी बगलेच्या फ्लॅटाच्या आम्मीन दाराचेर टोके घालतनाच जैनाबीक जाग जाली. दोळे उक्ते केल्ले परींच तें उठावटी नाणयेक रिगलें. एका वयर एक दवरलेल्या रित्या बालदयेंक नळाच्या उदकाक भरूंक दवरले परींच टूथब्रश आनी पेस्ट घेवन दांत घासी लागले. 4 माळयेच्या बिल्डिंगांत हें 4थ्या माळयेंत आसल्यान बिल्डिंगाच्या टँकीच्या नळांत येवच्या 15 मिनटांच्या बारीक उदकांत बालदेंत उदक भरले परींच न्हांवन जाताना कश्टांनी 2 बालद्यो भरताल्यो. एका कुडाच्या फ्लॅटांत 2 पूत आनी एक सुनें सोवें बगलेच्या फ्लॅटांत वस्ती करच्या आम्मीक एका दनपारां बुरका न्हेसून कामाक वचून रातच्या मोद्यानेर पाटी येवचें एकसुरें चेडूं जैनाबीचेर कसलीगी भिरमोत. सकाळीं तशेंच सांजेची 6:30 तावन 7 वरां पर्यंत मुन्सिपाल्टीचें उदक येतालें. तरी जैनाबी सकाळीं न्हिदेंत आसतालें तर सांजेचें घरा आसनातलें. तवळ तवळ मासली फळां विकूंक येवचे तशेंच भीक मागच्या निबांनी घरां मेस्तले येताले जाल्ल्यान जैनाबीन कॉल बेल केन्नाय बंद करचें जाल्ल्यान दनपारां 12:45 तावन 1 पर्यंत उदक येताना आम्मीन दाराचेर टोके घालचे आसले. फाटल्या 4.5 वर्सां तावन जैनाबीक हें सदांचें जाल्लें. मिरा रोडान सयत बऱ्या सोसायटींत मुस्लिमांक तेंय एकसुरें रावच्या चेडवांक भाड्याचें कूड मेळोवंक भोव त्रास आसले. मिरा रोड स्टेशनांतावन कांय अर्दे मैल अंतरार आसच्या नुपुरांत पाकियाच्या पयशिल्ल्या मावशेच्या नांवार आसच्या ह्या फ्लॅटांत पाकियानच रावची विलेवारी केल्ली. त्या वेळार नुपुरांत बिल्डिंगां उबी जातालीं मात्र. तशें जाल्ल्यान ह्या बिल्डिंगांनी वस्ती करूंक कोणीय तयार नातलो. ह्याच संदर्भार पाकियान जैनाबीक तशेंच हेर थोड्या चेडवांक नुपुरांत वेगवेगळ्या बिल्डिंगांनी भाड्याचीं फ्लॅटां दिवयलीं. थकिल्ल्या कुडीक विशेव दिवच्याक मात्र हीं फ्लॅटां जाय आसलीं. शिवाय खावचें जेवचें मात्र न्हय, लॉन्ड्रेंत तांचीं वस्त्रां उमळून इस्त्री घालून तांकां पाटी दिवची सगळी जबाबदारी पाकियाचीच. पाकिया पळोवंक बारीक शिरपुटो दिसतालो तरी धैर्यादीक. ताणें ह्या चेडवांक कामाक आपोवन व्हरूंक तशेंच रातचें पाटी घरा पावोवंक खुद्द येवचें आसलें. माया बाराच्या अण्णाची धव्या रंगाची लँड रोवर गाडी मुखल्या डॅशबोर्डांत लायसन्साची रिव्हॉल्वर आसली तरी सडताव हवालदार पोलिसांक गाडयेची तशेंच पाकियाची वळख आसली. अशें जाल्ल्यान रातचें बोरिविली तावन मिरा रोड पयन करतना ताका केन्नाच रावयल्लें ना. इतलेंच न्हय, मिरा रोडांत आयिल्ले वार उक्ती जाल्लीं दुकानाची सयत सलाम मारताले. प्रॉपर्टी एजंट्स जावं STD ISD अंगडीवाले मारवाडी जावं ट्रॅव्हल एजंट्स, सेलूनाचे, किराण्याच्या अंगडेचे, दूधवाले, लॉन्ड्रेवाले, बेकरीवाले, सब्जीवाले तशेंच रस्त्यावेले टपरी छायवेले हे सगळे हाका सलाम मारताले. पाकियान दनपारां आपली गाडी रावन गाडयेंतलो देंवन एक सिगरेट जळोवन ताचे सोवें कटींग चायेची घोट पियोवंक घेवच्या त्या 5-6 मिनटांनी सगळी बातमी मेळटाली. कोण मुंबय आयला, कोण कामाच्या सोदनेर आसा, कोण कशें दिसता आनी कोणाक भेटोवंक येवच्या बडव्या विशीं ह्या सर विशीं खबर ताका आसतली. वॉर 1.5 जाताना
एकेकलींच चेडवां पकियाच्या कारा लागीं येवन येदोळूच AC चालू आसच्या कारा भितर बसतालीं आनी तैलींत बांदून हाडिल्लीं मेळीं वस्तुरां डिक्कींत घालतालीं. थोडीं बुरका न्हेसून तर थोडीं त्यास मेकअपार. आनी सलूना भितर तावन एस्टेट एजंट्स आनी हे सट्टाव ह्याच वेळार चड कार्याळ जावन हातीं मोबायलां घेवन आंगडे भायर उबे रावन उलयतले. तरी तांचें सगळें आंग दोळे करून पकियाच्या कारा लागीं येवच्या एका चेडवाचेर वयर तावन सकला पर्यंत मापताले आनी तांणी आंगार वतुल्ल्या सेंटाक नाकानींच साकताले. वर 1.5 जावन कांय 5 मिनटां जाल्लींच धोवें पॅण्ट आनी धोवें अर्दें शर्ट न्हेसून येवच्या पकियाचें कार स्टार्ट जाता. जोरान म्युजिकाचो आवाज सुरू जाता. कार 1-2 पावटी मुखार फाटीं वचून गुंडायतस रावानासतना धांवता. मिरा रोड तावन बोरिवलीक वेच्या पावणे वराच्या पयणांत पकियाची बातमी आसतली. काल मुन्सिपालिटीन धाड घालून कितें सर मोडलां म्हणली माहेत. खंयच्या पत्रांनी ही बातमी आयल्या म्हणली माहेत. तशेंच आनी मुखली धाड केन्ना म्हणली माहेत सगळी मेळटाली. मुन्सिपालिटीन धाड घालच्या आदीं त्या अण्णाक खबर मात्र न्ही इशारेय दिताले. त्या रातीं मायाबारांत चेडवां डान्स करिनात. फकत म्युजीक चलता. रंगाळ दिवे पेटानात. हरशें घरा पावतना रातचीं 2:30-3 वरां तर धाड घाल्ले दिसा 12:30 पावयेत. पूण त्या दिसा कमाय ना. हरशेंच्या दिसांनी डान्स स्टायल सेटींग किसींग म्हणून बरी कमाय जातली. रोजमेरी कुटुंबांत दुसरें भुरगें पूण मालगडें चेडूं. व्हड भाव मॅट्रीक फेल जावन गॅरेजींत काम करनासलो. तरी मावाली इश्टांच्या सांगातांत सुरसोरो मारफार म्हणून बेजबाबदारेंत व्हड जाल्लो. रोजमेरी उपरांत पटापट तेगी भयण्यो आनी निमाणो चेडो लागशिल्ल्या सरकारी इस्कॉलाक वेतालो. निमाणो चेडो इस्कॉलाक भरती जाल्ले पर्यंत तोटांत काम करून आसलो बापूय माडाक सोडून मोडलां काडटना पांय निसरून माडा तावन सकला पडोवन पाटीचें हाड मोडोवन आतां कांय म्हयन्यां तावन मांद्रेर आसलो. आवय थंय हांगा म्हणून गश्टो काडचें काम करताली आनी कश्टांनी हांचें घराणें चलतालें. कुके हळ्ळेंत हर एका वर्सा भूताचो कोला भोव गड्डायन जातालो. भुजंग शेट्टी कुके हळ्ळेंत भोव फामाद. आतां तो अंतरला आनी ताचो पूत सुरेश शेट्टी ताच्या मुंबयच्या हॉटेलांचें कारभार पळयता. हर एका 6 म्हयन्याक एक फावटी तो मुंबय तावन कुके हळ्ळीक कारार येता. इस्कॉलांक मंदीर मस्जीद इगर्जेक दान दिता जाल्ल्यान ताका सगळो लोक मानता आनी मोगान अण्णा शेट म्हणटा. अण्णा शेट वर्सान वर्स कुके हळ्ळीन जावच्या कोलाक आतां बॉलिवूड फिल्माचे हिरो हिरोइना सयत येवंक लागल्यात. देखून आतांच्या कोलांनी सयत लोकांची विपरीत खेट. एक फावटी पेंटेक गेल्ले रोजमेरी वोतांत भस्साक राखून आसचें पळयल्ल्या अण्णान तिका आपल्या कारार बसोवन कुके हळ्ळीक सोडलें. वाटेर उलयतनाच सुरेशान शीदा सागून सोडलें. हांगा गांवांत कितें उत्पत आसा? तूं मॅट्रिकाचें शिकप जातास मुंबय ये. हांव तुका काम मेळा अशें करतां. रोजमेरीक इतली खुशी जाली तितलीच आवयकी पूण तितलीच खंत. फुलोवन आयिल्लें सुबीत चेडूं कांय कोणायची वायट नदर ताचो फुडार दुस्पटायत काय म्हणली दुबावी चिंतना दुसी लागली. पूण कुठाम चलोवंक कश्ट आसले. दुडवाची कठीण गरज आसली. एका वाटेर मांद्रेर आसच्या बापायक तवळ तवळ वखदां हाडूंक आसलीं. भुरग्यांचें इस्कॉल हर एका दिसा घरच्यांक नीस पेस जेवंक दुडवाची गरज आसली. रोजमेरीन मोन घट केलेंच आनी नेण्ट्या प्रायरस तें मुंबय वचूंक तयार जालें. मुंबयंत अण्णान रोजमेरीक मुंबय आपोवन व्हरून पकियाची वळख करून दिली आनी कसलीय गरज पडली तर
पकिया तुका सांबाळतलो म्हणून सांगलें. पकिया बेंगॉली, तेलुगू, मलयाळी, तुळू, कन्नडा, हिंदी, मराठी अशें 7-8 भासो कुडके शब्दांनी उलयतलो. सुरवेर रोजमेरीक तशेंच आंध्रातावन आयिल्ल्या दोगांक एकाच फ्लॅटांत रावंक दिलें. तांकां खावंकू जेवंकू अण्णाच्या हॉटेलांत बंदोबस्त आसली. अशें जाल्ल्यान कामां सोदून आयिल्लीं नवीं चेडवां नितळकायेचें चिल्लर कामां करतालीं. बंबई सर्ग माया नगरी कितें सर्व आयकल्लें रोजमेरीन. एका वाटेन हिंदी मराठी भास उलोवंक येना तरी थोडे शब्द येदोळसू तें शिकल्लें. वाटेर पडिल्ल्या गोडा कुडक्याच्या भोंवतणी रास पडिल्ल्या मुयां परी भरिल्लो लोक, विविध जाती खातीचो लोक, सगळ्यांनी मेळी घाण आनी रेल्वे ट्रॅकांनी रस्त्या गल्लेंनी डब्बे घेवन बसचे घाण करचे आनी तेच घाणीच्या बगलेन विकचे वडा पाव आनी म्हाजेर अद्रक्की चाय पिवचे गिराकींक कांय नितळ काय सोय दुस्मान काय आसा काय अशें रोजमेरीन साबार पावटी चिंतलें आसा. दीस गेल्ले परींच रोजमेरीन आवयक कागाद बरयलें आनी आपले उमाळे बरयले. आजून ताका काम मेळोंक नातलें आनी अण्णा सयत केन्नाय पळोवंक येनातलो. रोजमेरीन 1-2 पावटी पकिया लागीं कामा विशीं उलयतना पकियान 500चे 4-5 नोट दिवन तुज्या खर्चाक आसूं दी, आमचें लेक आमी मागीर पळोवया अशें म्हणलो. रोजमेरीक ते पयशे घरा धाडूंक आसले आनी आंध्राच्या चेडवांच्या मजतेन ताणें पोस्टार धाडले. तें मुंबय आसलें तरी ताचें मन आनी ध्यान गांवांत आसलें. कश्टकारची आवय, मांद्रेल वळवळचो बापूय आनी इस्कॉलांत शिकच्यो भयण्यो आनी भाव. सकाळीं तावन राती पर्यंत हॉटेलांत बसून चेडवांक उपगोन येताना पकियान तांकां बंबई भोंवडायलें. हँगींग गार्डन, गेटवे, कोलाबा, चौपाटी बीच, बैकाला राणी बाग, कारा शिवाय ट्रेन, बस्सां, टॅक्सी आनी ऑटोचेरय भोंवडायलें. रोजमेरी प्रायेंत 16चें तरी फुलोवन आयिल्ल्या कुडींत तें 18चें दिसतालें. रोजमेरी प्रायेंत 16चें तरी फुलोवन आयिल्ल्या कुडींत तें 18चें दिसतालें. आकर्शीक गोरशी कात, काळे लांब केस, कसलेंच मेकअपाची गरज तिका नाका आसली. खंयच्याय दादल्याची दिश्ट एक पावटी पडली तर परत आनी परत आनी परत पडाजय जाल्ली कूड. येदोळस जायत्यांनी रोजमेरीचेर गमान दिल्लें, पकियाच्या गमानांत आसलें. पूण राक्कवाली परी सगळो दीस पारोत करच्या पकिया समोर कोणाय सोय खेळ सुफळ जायनातलो. रोजमेरीक जेन्ना गांवांत आसतना एक मिस्तेर मनांत उपजाल्लो. इस्कॉलाच्या दिसांनी आमच्याकी व्हड आसलीं इतलीं चेडवां बंबई गेल्लीं मायाक जाल्ले परी खंय गेल्यांत. खंय आसा तें दुदा आंटीचें धूव सिंती आनी खंय गेलां तें आबेलामाची धूव फेल्सी. पूण गांवांत तांच्या घराक सुको नासतना पयसो येतालो. रोजमेरीन बंबई येवन कांय 5-6 म्हयने जाल्ले. हळटार पूण एकच ताका समजूंक वेळ लागलो ना. जें कितें दिसता तें तशें आसना. हर एकांत मुकडी आसात म्हणलें ताका समजालें. कितेंच काम करिनासतना हर एका म्हयन्याक 2,500-3,000 रुपये तें सुखानासतना आपल्या घरा धाडटालें. हाचे परेंस आंध्राची चेडवां सयत सराग रितीन तांच्या घरा पयशे धाडटालीं. अण्णा शेट्टीच्या बऱ्या मनाचो फायदो उठोवंक रोजमेरीक नाका आसलो. देखून कशेंपणी बेगीन काम करून तें फारीक करूंक तें चिंतून आसलें. एक फावटीन तिणें पकिया लागीं आपली आशा सुटावी सांगून सोडली. थोडो वेळ चिंतून पकियान रोजमेरीक विचारलें, अण्णाचें कारबार तूं जाणाय? तो एक हॉटेल चलयता. हांगा वेटर, डान्साची आनी रांदतेलीं सोडल्यार दुसरें काम ना. तुका खुशी आसा तर तुवें डान्स करयत. तातूंत तुका सांबाळी आसा,
तशेंच गिरायकींक खूश केल्यार दरबस्त बक्षीस या टिप्स मेळटात टिप्स. पक्यान जाप दिली. मायाबरांत 3 प्रकाराचीं हॉटलां आसलीं. मुखल्यान रस्त्याक फूड करून माया फॅमिली रेस्टॉरंट. 4 रस्त्यांचे सिग्नलार आसच्या ह्या हॉटेलाच्या दाव्या कुशीचो फुटपाथीचेर खांबे घालून थंय संजेचें कबाब तंदुरी रेस्टॉरंट. कसलीच परमीट नासली देखून तवळ तवळ मुन्सिपाल्टीचे तशेंच हेर सरकारी अधिकारींक अण्णा बरे रितीन खावयतालो. मोदें मोदें खबरे माध्यमाचे दोस्ताले देखून तांच्या दोळ्यांक माती घालूंक म्हणून 3-4 म्हयन्याक एक फावटी मुन्सिपाल्टीचे बुलडोजर हाडून हे कबाब ह्या तंदुरी रेस्टॉरंटाचे खांबे आनी वयले सिमेंट शीट मोडून वेताले. कांय थोडे हजारांचें लुकसाण तें थोड्याच दिसांनी वसूली जातालें. हे सर्व नेमीत आनी इशारे दिल्ले प्रकार चलताले. रेल्वे स्टेशनांतावन कांय 1.5 फर्लांगाचेर आसच्या ह्या हॉटेलाक गिरायकीचो बरगोळ नातलो. पूण प्रमुख आकर्शण ग्रावंड फ्लोरांतलें माया डान्स बार. सांजेच्या 7 गिरायक येवंक सुरू जातालें. मोलादीक कारांनी आयिल्ले गिरायकी काळोखान सयत आपलीं मेजां घेवन बसताले. हांकां पियोवंक उदक दिवचें थावन बियर विस्की ब्रँडी स्कॉच सर्व दिवंक चेडवां. हळटार वेदीचेर रंग सटतालो. म्युजीक सुरू जातालें. डब्बल मिनिंगाचीं भोजपुरी पदांक डान्स करचीं अर्दी विणगी चेडवां. लांब केस हालोवन कुडीक धलोवन वेगवेगळे इशारे आशार पाशार करचे. पयले फावटी पळयल्ल्या रोजमेरीक एका तरासो कांटाळो आयिल्लो. हें सकड पयले फावटी पळयल्ल्या रोजमेरीक एका तरासो कांटाळो आयिल्लो. उपरांत गिरायकी सयत परत आनी परत एकच पद आयकूंक मागताले आनी म्युजीक डीजेनी तेंच पद घालूंक पडटालें आनी नाचतल्या चेडवांक सयत नाचूंक पडटालें. थोडे फिल्म निर्मापक येताले, थोडे हांचे दल्लाल. फिल्मांनी रोल दिता म्हणून एका डान्सरांक उचलयताले. बुलल्यांक ते व्हरून वेताले. पूण एक फावटी गेल्लीं कोणी फाटीं मायाबाराक आयिल्लीं नात. शिवाय वेगवेगळ्यो खबरो. तशें खंय अशें खंय वेटरां डान्सरां आनी क्लिनरां म्हणून कांय 35 जण काम करून आसलीं त्या हॉटेलान. जेवंक स्टाफ जेवण मेळटालें देखून थोडीं काम नासतना सयत आसलीं. काम शिकून आसलीं. पूण काम शिकोवंक आसलें जाल्ल्यान रोजमेरीक हेर उपाव नासलो. तें फकत गिरायकींक मेनू दिवचें उदक दिवचें काम करतालें. आनी गिरायकीचें ऑर्डर घेवंक हेरां चेडवां आसतालीं. तांकां कळीत आसलें कोणाक कशें पुसलावचें आनी कोणाक कशें लुटचें म्हणलें. बिल्ल फारीक करतना टिप्स दिवच्या निबानी थोडे गिरायकी वेटरांची नंबरां मागून व्हरताले. आनी दुडवाक लागून थोडीं चेडवां सयत खंय खंय वेतालीं आनी कितें कितें करतालीं म्हणली खबर पकियाच्या कानाक सुका नासतना पडटाली. एक फावटी एका गिरायकीन रोजमेरीक इशारे दिवन आपयलें. रोजमेरीक आतां हें सदांचें जाल्लें देखून आपणाक समजनासलेले परी तें गेलेंच ना. थोड्याच वेळान पियोवण्याचें ऑर्डर घेवचें चेडूं येवन रोजमेरीक तो कस्टमर तुका आपयता, भियेनाका वच आमी आसा म्हणटाना हेर उपाव नासतना रोजमेरी गेलें. तुजें नांव कितें? गिरायकीन आमाली दोळ्यांनी रोजमेरीच्या हृदयाचेर दिश्ट कंचावन विचारलें. रोजमेरी. ओह कॅथोलीक, व्हेरी गूड. तेंच चिंतून आसलो कॅथोलीक चेडवां मात्र सेक्सी दिसतात. तुजो गांव खंयचो? मंगळूर. अरे तुळू बारपुडा? ताणें तुळू भाशेंत उलोवंक धरलें. वय. तितल्यार साकण्या आनी बियरीची बोतल घेवन आयिल्ल्या वेटर चेडवान तेरे को अण्णा बुला रहा है, जा जा तू जा म्हणून रोजमेरीक भितर धाडलें. भितर आयिल्ल्या रोजमेरीक हेर चेडवांनी समजयलें खंयच्याय गिरायकींक केदींच आपलें नांव फोन नंबर वा कसलो सुविवर दिनाका. रातचें पाटी येताना पकियान रोजमेरीचें नांव जैनाभी केलें.
रातचें पाटी येताना पकियान रोजमेरीचें नांव जैनाबी केलें. जैनाबी जाल्ल्या रोजमेरीक आतां कळ्ळें हॉटेलांतल्या सर्वांचीं नांवां माधुरी, हेमा, जुही, सिमरन, काजल, सिमोना, रुपा हें कशीं म्हणलें समजूंक लागलें. रोजमेरीन बंबय येवन कांय वर्स लागीं जाल्लें. ताणें सयत नवीं सतां समजून बंबय सर्गांत कमायची वाट धरली. ही लज, मान, मर्याद, प्रतिश्ठा सर्व एका तराची अडखळ. जिणेंत हर एक मोलाक घेवंक फकत दुडू जाय आसलो आनी दुडवा समोर कितेंच रावना माणसुगी सयत. जैनाबी जाल्लें रोजमेरी आतां न्हूपुरांतल्या फ्लॅटांत एकलेंच रावतालें. हर एका म्हयन्याक सुखानासतना घरा पयशे धाडटालें. 1-2 फावटीं गिरायकिनी जैनाबीचो नाच पळोवन ताका बक्षीस दिवच्या निबान आपोवन ताच्या आंगापांगाचेर हात सरयल्लें पळोवन खावजेल्लें आसा. पूण ताचें सवें नासतल्या हेरां चेडवांनी जैनाबीक सांबाळून व्हेल्लें. एक कास्टिंग डायरेक्टरान बेंगॉलतावन आयिल्ल्या उर्मिळा म्हणल्या चेडवाक फिल्मांत डान्स करूंक चान्स दिता म्हणून आपोवन व्हेल्लें. पळोवंकाय फिल्म हिरोईना परी दिसचें उर्मिळा सुमार म्हयन्या उपरांत परत काम मागून आयिल्लें. पयलेंचे सोबाय ताचे लागीं नातली, कोणाय लागीं उलयनातलें. तरी ताचे लागीं काजार जाता म्हणून बनयल्ल्या डायरेक्टरान आयले बार हाचो गर्भ काडयल्ली गजाल पकियातावन आयकून जैनाबी आकांतलें. पूण थोड्या दिसांनी उर्मिळा तावन वेगळीच काणी आयकतना रोजमेरीक पातयेवंक त्रास जाले. हे सगळे धंदो चलयतले, मनशा कुडीचो धंदो, हो एका तराचो बाजार सर्व वेवस्थीत रितीन चलता. हें हॉटेल फकत एक नीब, पूण हकिकतेंत हर एकले एकामेकाचे दळाल. म्हाका त्या कास्टिंग डायरेक्टराक विकल्लें सयत हांणींच. हांव पयलेंच जिणेन चलवून आयिल्लीं, कायलीर भाजून आसलीं आनी हांणी म्हाका कायलींतलो उज्याक लोटलो. म्हजें तुजें तसल्यांक हीं पोसतात ह्याच कारणाक लागून, तांकां जाय जाल्ल्याच्या बुकेक खाण जावच्याक. उर्मिळा उलोवनूच बेतालें. पूण तुका हीं इतलीं कोटी म्हूण दिसतात तर तूं कित्याक आजून हांगास काम करताय? दुसरे कडेन तुका काम करीत न्हय? रोजमेरीन विचारलें. तूं कितें चिंताय? हे भाग्यवंत जेदना पासून आमी तांचे आयकता ती आमचे लागीं एका तरासो वेव्हार करतात. जेदना आमी उपराटल्या तेदना पळय तांची गत कशी करतात म्हणून. उर्मिळाची उतरां जिरोवची शाती नासतना रोजमेरी ओगेच रावलें. दीस गेल्ले परींच रोजमेरीन पारकूंक धरलें. एकलींच चेडवां मायाक जातालीं. आंध्रातावन आयिल्लें एकलें चेडूं एका अरबी गिरायकी सवें सावदी धांवलां म्हणून पकिया सांगतालो. थोडीं नांव नासतना वेतालें तर साबार नवीं नवीं चेडवां येतालीं. कोण आसाम मेघालय तावन, कोण घाटा तावन आनी खंय तावन सगळ्यांक दुडू कामावंक आसलो. केदींकच थांबानासच्या मुंबयच्या धावेक तान एक जावंक आसलें. हांगासर येवचे सटताव गिरायकी काजारी दादलेच. वकील, दोतोर, सर समाजाचे प्रतिश्ठीत वर्गाचे, मंत्री, कॉर्पोरेटराचे सैरे. थोडे फावटी तेस खुद्द. 1-2 फावटी माया बारा भितर दोग ते गिरायक एकाच चेडवाच्या पाटल्यान पयशे उडयताले. उपरांतल्या एकल्याचे नोटाची अट्टी समतस तांच्यो पिस्तुल्यो उलोवंक लागतल्यो. जिणेन पयले फावटी पिस्तुलेचे गुळे सोडचे पळोवन जैनाबी शर्मेल्लें. तरतरे कांपून नाचून फाटीं वेताना पकिया लागीं आपली भिरांत ताणें सुटावी सांगली. आयकून पकिया हांसलो. जैनाबी तुका दुसरें काम सोदता, तूं कद करिनाका. पूण हांव आसा, तूं दुसरें खंयसरी काम सोदिनाका. थोड्या दिसा उपरांत पकियान जैनाबीक आपोवन व्हरून एक नवेंच काम समजायलें. विदेशी बिझनेसमॅन बंबय येतात. हेर राज्याचे विलायती बिझनेसमॅन सयत बंबय येतात. ते 5-7 स्टार हॉटेलांनी रावतात, म्हळ्यार 5 or 7 स्टार हॉटेलांनी रावतात. आनी तांची मिटिंगां थंय चलतात. तांकां एअरपोर्टार रिसीव करून तांचे सवें मिटिंगां चलतना तांचे सवें तुवें आसूंक जाय. पकिया सांगूनच वेतालो. पूण म्हजें काम?
रोजमेरीन सवाल केलें. तेंच तुजें काम. तुवें तांचे सवय आसून तांकां कंपनी दिवची. पूण म्हाका उलोवंक भासूं येनात. कसली कंपनी दिवंक शकतली हांव? रोजमेरीन सत सांगलें. मनशाक वेगवेगळ्यो भासो आसतात. जिबेची भास, कुडीची भास, सोबायेची भास. तूं कितेंच उलयनाका. फकत बरें न्हेसून तांचे सवय राव आनी स्वादीक हांसो पाटय. ते बिझनेसमॅना लागीं दुडू आसा, पूण सोबायेची चेडवां तांचे लागीं नात. तांचें मिटींग सोंपतच तुजेर ते संतोश पावले तर बरें बक्षीस दितले. पूण सोबायेच्या चेडवांक आनी ह्या बिझनेस मिटिंगाक कसलो संबंद? अरे चेडवा, तुका कशें समजाव? ही एक बिझनेस स्ट्रॅटजी. बरें सुबीत चेडूं बगलेन आसा तर गाडवा परी दिसचो सयत मानवता. आनी एका प्रास एक मॉडल चेडवाक हे बिझनेसमॅन दादले 1, 2, 3 दिसां खातीर तांचे सवय व्हरतात. तूं म्हजेर फातीं भियेनाका, हांव आसां. ओके. देशाच्या एका चॅरिटी ट्रस्टाचो डिरेक्टर येवंक आसा. देखून 2 दिसां खातीर सांगात दिवंक रोजमेरीक पाकियान काम समजायतना. नवें काम देखून हे फावटी आपणान तुवें बेगीनच शिकोवंक जाय. रोजमेरीन इतलेंच मतीन चिंतलें. ताका एअरपोर्टार रिसीव करूंक कार धाडटाना त्या कारार रोजमेरीक सयत धाडलें. ड्रायव्हर वेलकम बोर्ड घेवन रोजमेरीच्या हातांनी फुलांचो बुक्को दिवन तिका बगलेक घेवन एअरपोर्टाचेर यात्रिनी भायर येवच्या दारा भायर रावलो. थोड्याच वेळान गळ्यार वेगवेगळे फुलांचे हार न्हेसून व्हडा पोटाचो डिरेक्टर आपल्या सांगोड्या सव्यान भायर आयलोच. रोजमेरीन ड्रायव्हराच्या इशारेकाल हांसून आपल्या हातांतलो बुक्को डिरेक्टराच्या हातीन दिताना फुलांचो बुक्को घेवच्या डिरेक्टरान रोजमेरीचे नाजूक हात पोशेतच उद्गारलो. सोबीत बुक्को. सोबीत बुक्को. ड्रायव्हरान फाटले सिटींत डिरेक्टराक आनी ताच्या दाव्या बगलेन रोजमेरीक तशेंच आपल्या बगलेक डिरेक्टराच्या पियेक बसोवन कार स्टार्ट केलें. तुजें नांव कितें बालिका? डिरेक्टरान आपल्या केंद्रीताळ्यान विचारतना रोजमेरीक कित्याक ताची दिश्ट आपणाक खावंक आयिल्ले परी बगलें. जैनाबी. ओ मुस्लीम. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. मुस्लीम चेडवांक चड करून बुरका न्हेसतात न्ही, पूण मॉडर्न चेडवां म्हाका खायस. रोजमेरीन कृतक हांसो दिलो. तुका बॉयफ्रेंड खंडीत आसतलें? आपलो केंद्रीताळो लो करून ताणें सवाल केलें. तितल्यार सिग्नलाचेर गाडी रावली. दाव्या कुशीन थोडे दादले कुरपण्यांनी जांबळां विकताले. डिरेक्टरान विचारलें, ड्रायव्हर ए जामून हे ना? रोजमेरीची नदर दाव्या कुशीन गेली. ड्रायव्हिंग सिटीर तावन वयर आसच्या मुखल्या आरशांतल्यान ड्रायव्हरान डिरेक्टराक पळयतना डिरेक्टराची दिश्ट चेडवाच्या कुडीचेर सरताली. डिरेक्टराची दिश्ट चेडवाच्या कुडीचेर सरताली. हां साब, फ्रेश हे. ओ, पळोवंक बरीं दिसतात. आदले फावटी तुवें स्ट्रॉबेरी खावयल्ली, आंबूट आसली. ड्रायव्हर हांसलो. खंयच्या गांवचे जामून पळोवंक बेंगॉली दिसता? डिरेक्टरान ड्रायव्हराक दोळे मोडले. साऊथ का है बया? जामून विकसो येदोळूच फाटीं पावलो आनी जेन्ना रोजमेरीन आपली दिश्ट कारा भितर हाडटच दोगां अजून जांबळां विशीं तर्क करून आसलीं. तांची दोळ्यांची भास समजूंक रोजमेरीक वेळ लागलो ना. दादले सगळे दादलेच मनान चिंती लागले. सिग्नलांतली गाडी मुखार वेतली. एक 5 स्टार हॉटेलार रिगली. येदोळस नम्यारलेले परी पियेन रिसेप्शनांत रावन कुडाची सावी घेतली आनी रूम बॉय सवय रोजमेरीच्या हातीं ब्रीफ केस दिवन डिरेक्टरा सवय कुडाक धाडून रिसेप्शना लागीं उलोवचार पडलो. कुडाचें दार उगडून डिरेक्टरान दिल्लो 2000चो नोट घेवन रूम बॉय सलाम मारून वेताना रोजमेरी मनान चिंती लागलें. अब्बा, हो कांय पयशावालोच आसतलो. फकत कुडाचें दार उगडल्याक 2000. थोड्याच वेळान रूम सर्विसाची हातीं 2 ग्लासांनी पिवंक हाडून आयले. रोजमेरीक तितलेंच यादींत आसा. रोजमेरीक तितलेंच यादींत आसा.
हॉटेलांतले रोजमेरी कशें मिरा रोड फ्लॅटाक पावलें म्हणलें रोजमेरीक मिस्तेरस जाल्लो. ताणें दनपारां पाकया लागीं विचार केलोच. पाकया हांसून हांसून म्हणालो, हें सकट तुका सवयाचें जाता, भियेनाका. तुवें इल्लेशें आमाल पियेल्लें, कोणाकूच कळीत ना. तुवें त्या दिरोक्तराक सयत मारलें खंय, ताच्या तोंडार तुज्या नाक्षेंनी तोपलें खंय. सत सांगचें तर तुका सांबाळन हांगा हाडूंक खूब त्रास जाले म्हाका. हां पुरवडना, संवय पडटली तुका. रोजमेरीक एगी मतीक वचनातलें. आमाल? ओहो, तर तें रूम सर्विसाच्या चेड्यांनी ग्लासान दिल्लें आमाल. पूण हांव कित्याक दिरोक्तोराच्या तोंडाक नाक्षेंनी तोपतालीं? तें आपलेच तकी चिंती लागलें. ताचें सगळें आंग पांग दुखतालें. रोजमेरीन थोड्या दिसांक फ्लॅटांतच रावलें. थोड्याच दिसांनी आनी एका बिझनेसमॅनाक मेळोंक गेल्ले. हे फावटी रोजमेरीन कितेंच पियोंक घेतलें ना. बगार सर संगतेंक पारकोंक लागलें. हो विदेशी परफ्यूम इम्पोर्ट करचें बिझनेस करतलो. जिणेंत पयले फावटी फॉरेन सेंट म्हणून रोजमेरी संतोसलें. पूण हे फावटी सयत रोजमेरी विचित्र रितीन फ्लॅटाक पावलें. रोजमेरीची तकली विशेश रितीन फडताली. आंग सगळें दुखतालें. दीस गेल्ले पर्यंत रोजमेरीचें काम उणें जालें. आतां सदांय कामाक वचूंक नातलें. कांय हप्त्याक एक फावटी 2 दीस वा 2 हप्त्यांक एक फावटी वचूंक आसतालें. पूण फाटीं येवन फ्लॅटाक कशें पावतालें म्हणलो मिस्तेर आजून रोजमेरीक समजनातलो. रोजमेरीन मायाबाराचें काम सोडून कांय म्हयने जाल्ले. देखून एक फावटी हॉटेलाक वचून येवया म्हणलें चिंताप घेवन तें मायाबाराक आयलें. विचित्र म्हणल्यार रोजमेरीक सयत कळीत नातलें. उर्मिळा तावन आयकून रोजमेरी आजापलें. तांतूय तो कास्टिंग डायरेक्टर आतां रोजमेरी आपणाक मेळ्ळें तर अण्णा शेट्टीक आनी पाकयाक विशेश कमिशन दिता म्हणलें आयकून शर्मेलें. ओ, तर अण्णा शेट्टीन पाकया आनी कोणा तावन सर्वांक उपयोग करचें. आनी हे सर कोणाचें जिवीत बंगोस्तळ करून मजा मारतात. थोडे दीस म्हणसर रोजमेरीच्या मतींत वेगळीं चिंतां दसतालीं. ताच्यान आतां मायाबारांत जावं बिझनेस मिटिंगाचें काम जावं करूंक मन नातलें. आपणा सगळें कितेंय नाका जाल्लें घडोवन आसा म्हणलें चिंताप मतींत येतालें. आयले वार माध्यमांनी डान्स बारां बंद करूंक लोकांनी विनंती केल्ली. जायतीं कुटुंबां देसवाट जाल्लीं. ड्रग्स स्मगलिंगाची गजाल TV पत्रां माध्यमांनी हून जाल्ली. देखून मायाबाराचेर बेगीनच दाड घालची खबर अधिकाऱ्यांनी येदोळस दिल्ली. ताची तयाराय जावन सबार डान्स करच्या चेडवांक 2 दिसांची रजाय दिल्ली. पाकयाक ही सर खबर आसली. रोजमेरीन पाकयाक इतलेंच विचारलें, पाकया, तुवें म्हाका एक उपकार करीत. म्हाका फिल्मांत नटन करूंक मन आसा. देखून कांय एक ल्हान रोल पुणी दिवयशी. तुका तो कास्टिंग डायरेक्टर वळखीचो न्हय. देखून वा कितें चिंतलें तुवें. तुका पळयले दिसाच हांवें चिंतलें तूं फिल्माक फिट्ट चेडूं म्हणून. खंडीत हांव तुका बेगीनच ताचे लागीं उलयतां. पाकया, म्हाका इल्लें ड्रग्स जाय, पळोवंक जाय, दिशी. पाकया हांसून जवाब दिवन म्हणालो, कितें तर तुका ड्रग्स पसंद जालें म्हूण दिसता. म्हाका लिपोवन दिल्लें न्हय, दाखोवन दिल्लें तर म्हाका पळोवंक मेळटा न्हय. अरे, मायाबारांतल्या साई बाबाच्या आल्तारेच्या सकयल एका ल्हान खंड्यांत थोड्यो ल्हान पोटल्यो आसात. थोडे कायम गिरायकी ते मागतात जाल्ल्यान आमी थंय दवरल्यात. पूण कोणायकी ही गजाल सांगिनाका. कोणायकी ही गजाल सांगिनाका. 2 दीस राव, तुका तो पिठो हांव दाखयतां. तूं भिवंक आसाय देखून तुका पयलें सांगूंक ना. तूं भिवंक आसाय म्हूण देखून तुका पयलें सांगूंक ना. ओके. मेजून 3 दीस जाल्यात मात्र. मेजून 3 दीस जाल्यात मात्र. TV पत्रां माध्यमांनी हेडलायन छापल्या. TV पत्रां माध्यमांनी हेडलायन छापल्या. शहरांत वो ड्रग्स रॅकेटीचो पर्दो उगडल्या विशीं. मायाबारांत नार्कोटिक्स ब्युरोच्या अधिकारी तशेंच पोलीस अधिकाऱ्यांनी फोनाचेर लाविल्ल्या सुचना प्रकार धाड घाल्ली. मायाबारांत
नार्कोटिक्स ब्युरोच्या अधिकारी तशेंच पुलीस अधिकाऱ्यांनी फोनाचेर लाभिल्ल्या सूचना प्रकार धाड घाल्ली. पत्रांनी अण्णा शेट आनी पकिया दोगांयची तस्वीर छापल्ली. रोझमेरी आपल्या गांवांक वेची तयारायेर पडलें. रोझमेरी आपल्या गांवांक वेच्या तयारायेर पडलें. देव बरें करूं.